I chanti sakasanta Ye Jesu Hauka glot magna Dita loy mon patieta Samochi pan Hauka dalta I chanti sakasanta मग बाबडेन आणि भुरग्यांनो परबेचो स्वागत तुमकां ह्या रेतेच्या तिसऱ्या दिसाक आज सोम्या सांगात एक जावन आमी जियेत आसतना सोमी तेच्या वर्त्या मोगान आमकां आपयता चड आमचें तें आसलें उणेपण भरती करच्या खातीर जांग पुरो थोड्यांक आमकां पिडा आसा जांग पुरो थोड्यांक आमकां कश्ट आसात थोड्यांक आमकां जायती दूख भितर आसा थोड्यांक आमकां जायत्यो गरजो आसात आमची कुटुंबां समाधान ना आमचे वैयक्तीक जीवन बऱ्यान ना आमचे लग्न जिवितांत जाय जाली एकवट आनी सवकासाय ना अशें अनंत तरेचे पिडा अनंत तरेचे कश्ट दूख तुमचे ते आसा जावंक पुरो पूण सोम्याच्या वर्त्या उतरान आमी पळयलें जाल्यार सोमी म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक जो सवंजल 10 वळ आनी तो बऱ्या तरेन आमकां सांगता आनी तें जिवीत दिवच्याक आयिल्लो सोमी बरो नवमतोच्या मापाचें दिता बरो नवमतोच्या मापाचें दिता कित्याक सोमी आमच्या खातीर आयिल्लो आमच्या मोगा खातीर आयिल्लो आमचो मोग ताणें केल्लो आनी त्या देखून आमी आज सुरवेर पवित्र आत्म्याची सगत मागोवन घेवया पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे म्हणलें गीत आमी गावया एक घडीभर सगळीं उबी रावया मोगाच्या न्हू आयच्या सगळ्या दिसा सोम्याच्या वर्त्या आदारान पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया म्हजो पवित्र आत्मा तुजे थंय येता आसतना सगळें तूं तुका बरें करतलो आज पवित्र आत्म्या ये म्हजे थंय राव म्हजे थंय बिडार कर म्हजे थंय म्हज्या काळजांत म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या अर्यका जिवनांत म्हज्या वावरांत कितलेशे जाणांक कामानांत कितलेशे जाणांक आमाल पिवणें आसा कितलेशे जाणांक नानंतरचें एडिक्शन आसा हे सगळें काण पयस सोडोवच्या खातीर पवित्र आत्म्याची सगत आमी मागया आनी त्याच पवित्र आत्म्यादरी पावनात्मरे प्रिया पावनात्मरे पावनात्मरे प्रिया पावनात्मरे
Hallelujah, Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ತೊಡೆದಾಗ್ರಿ. ಇವತ್ತು ರೋಗ ರುಜಿನದಿಂದ ಗುಣ ಹೊಂದಲು, ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಲು ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ತ ವರಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಭಕ್ತರು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಜೀವ ನೀಡಲು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಜೀವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ, ಆ ಜೀವವು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಆ ಜೀವವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಲಿ, ಬೇರೂರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಜೀವನವನ್ನು ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಲು, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲು, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅರಸಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇರಿ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ವಾಸವಾಗಿರಿ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ತಂಗಿರಿ, ನಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿರಿ. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಕೂಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಯಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಳಿಯಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರದ ರಕ್ತವು ಸುರಿಯಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನ ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಬೆರಳಿನ ತನಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದು ಸುರಿಯಲಿ. ಹರಿಯಕ ಬರ್ಗ್ಯಾಚ ತಕ್ಲೆದ ಅಂತಳಿಯುವ ಪ್ರಿಯಾಂತ, ಹರಿಯಕ ಬರ್ಗ್ಯಾಚ ಕೂಡಿಯಿಂದ, ಹರಿಯಕ ಬರ್ಗ್ಯಾಚ ಶಿರಾನಿ, ಹರಿಯಕ ಬರ್ಗ್ಯಾಚ त्या मासांत, त्या रक्तांत, त्या हाडांत, त्या गांतींत हर एक तुझ्या आम्हाला रग देवई सम्या संपदरा देवई आणि आमका तुझ्या वरत्या मोगान बर सम्या सडन सर्व बांध तुझा आधार आम्ही बघोंक आमका जाय जाल्यार बरें पण दी सम्या. ज्यांच्या नांवान जे आम्हाला रक्ताचे बळ ह्या सगळ्या वाठारांत जावनी असल्या जेवणाची विदवळी सगळे पयस सरदी. रक्त जेवणाची विदवळी पिढेची ती पाळा सगळी आज वाठारांत जावन पयस सरदी. जेच्या नांवान हांव बरयता, जेच्या आम्हाला रक्ताच्या बळांत हांव बरयता. खंयची विदवळी, खंयची सैतांची नाडी, खंयची सैतांचे बळ, खंयचे वायट शक्तीचे बळ असले अडकळे अडचण बांधाट वायट शक्ती प्रभाव जेवणाची विदवळी सदांची कामा पिढेची ती पाळा कंत बेजाराय नाका जाल्यार दुष्ट गाय, नाका जाल्यार दुष्ट दोळे हे सगळे या वेळा या वाठारांत जावन ह्या भुरग्यां जावन पयस रावन कसलोय जेवण तेजी कामां करूंक राखोना सादर ताच्या वडण्याक ताच्या वंदवण्याक आमकां वरना सादर. ह्या वेळा संपोदरान सोमेच्या वरच्या नांवान, सोमेच्या आदारान, सोमेच्या आमले रक्ताच्या बळान सगळ्या भुरग्यांक आपट सम्या touch them Lord at this very moment, heal them at this very moment, be with them at this very moment, bless them Lord at this very moment, bless them. ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು, ಎಂಥ ರೋಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಟಿಲವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. एकामेकागिल्ल्या पळ्या एकामेकागिल्ल्या पळ्या मुखामळ पळ्या आयिल्ल्या हसा आयिल्ल्या नाका पळोवन एकामेका थोडी आज आयतारा नवी आयिल्यांत आनी तांकां आयिल्ल्या बरेकर पळया तांकांय आमी व्हरतो स्वागत मागया. दोन ताळयो पेटोवन हर एक लागी एक बरो आपुरबायचो स्वागत मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या भावणीनो आनी एक ट्रिक तुमकां शिकोवन दिता. जायतीं जाणां म्हणटालीं म्हाका BP आसा, म्हाका कोलेस्ट्रॉल आसा, म्हाका शुगर आसा. आमी बरेकर ताळयो पेट्टाना ते एक टेक्नीक आमच्या शिरांनी रगत बरें चालावणें जाता काय त्या देखून आमी ताळयो पेटतना आमचे दोन्ही हात असे धरन बऱ्या तरान पांच बोटांक बरें करून आपडलें जाल्यार पळया अशें ताळयो पेटप पळया कितलें आपडपाय तरान बरें चालावणें जाता. BP, कोलेस्ट्रॉल, शुगर कोणाचें आसा तें सगळें देंवतालें आनी संपतरा बरी भलायकी आमकां मेळटाली. हालेलुया, 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 हालेलुया. जोरान 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 जोर 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 चड आनी चड स्पिडान बरें. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक घडी भर बसया मोगाचें कीर्तन
कीर्तन 121 जायत्या जाणांक तुमकां कळीत आसा कित्याक म्हळ्यार थोडी किर्तनां तुमी वाचतात 51 वाचतात 91 वाचतात 121 वाचतात थोडी 23 वाचतात आणि थोडी 144 वाचतात थोडी 113 वाचतात अशें जायतीं किर्तनां तुमी वाचतात आणि किर्तनां वाचतना आमच्या थंय नवे साव बगूंक आमकां आदार जाता तर 121 किर्तन कितें म्हणटा म्हणल्यार आमी आयकुया तो तुझे पाय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना कोण निदाना आमचो देव निदाना कित्याक इस्रायलचो राखणो तो जागोत रावता आमकां तो सांबाळटा हर एका वेळा आमच्या सांगाता तो आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमची मत बरी हुशार आसा पोर सांगिल्लें हांवें शुक्रारा दीस बरें उडासाक दवरलां तुमी देव बरें करूं कित्याक तुमी चुरुक्क आसात मोगाच्यान बरें आपुरबाय आसा तुमचे थंय तसलो एक हुरूप आसा आनी त्या हुरूपांत आमी चड आनी चड मापान देवाक लागीं सरोंक जाय देवाक लागीं सरतना कोणेंय कांयच करूंक जायना खंयचेय वायट शक्ती आसल्यार ते आमकां बाद करूंक शकना त्या खातीर म्हणटा पळय कितें म्हणटा पळय तो जो तुजे पांय निसरो दिवचो ना तो जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना तो जेमेना कित्याक म्हळ्यार सदांच तो राखसो आमकां पोसता आमच्या सांगाता तो आसता आमकां कितेंय वायट जायनातल्या बरी तो आमकां राखता मुखार पळया सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस पर तुज्या उजव्याक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी उपरांत पळया कितें म्हणटा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना म्हणया आमी दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना आनी मुखार पळया सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतालो सो तुजो जीव राखतालो पर एकलो तरणाटो म्हणा लागलो फादर म्हाका बारी बें दिसता ड्रायव्हिंग करूंक बारी बें दिसता फादर हांव ड्रायव्हिंग बरें करतालो आतां म्हाका कितें जालें म्हण कळीत ना हांव एज रोडार वता आसतना कितें ताचे बें म्हजें थंय रिगलें आनी म्हाका बें दिसता हांवें म्हळें कितें करतालो तूं हांव वेताना फिल्म सॉंग म्हणून वेतालो फादर पैण करतना जागी रावोंक जागृत रावोंक मात्र न्ही मागणें करून आमी पैण करचें त्या देखून आमी येता आसतना कितें हांव म्हजें पैण आराम करतना हर एक फावटी म्हणटा सोम्या तुज्या कामाक हांव बैसरलो तुजें उतर परगट करूंक हांव बैसरलो तुज्या अमलीक रक्तान म्हजें वाहन आनी म्हाका धुवन काड तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुज्या आजापाचो शिवर म्हज्या वाहनाचेर म्हजेर आनी म्हज्या बोवाऱ्याच्या 100 वाहनाचेर तूं घालन तें नितळ कर तें सुरक्षीत तरान सांबाळ आनी म्हाका आनी म्हज्या बोवाऱ्याच्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर पळया आपुरबाय तरान आमी केदाळय गाडी म्हजें व्हेकल 2 व्हिलर जावन 4 व्हिलर जावन कितेंय जावन खंयच्या बसारी बसून आनी ह्या वेळा मागणें आमी करूंक आसा मोगाचें हर एक वेळा आमी मागण्यांत आसूंक जाय त्या खातीर तुज्या अमलीक रक्तान आमकां धुवन काड कित्याक जेवसार दराबस्त मापान नाटता जायते जाणां काल हांवें सांगलें जेवसाची वळख आमकां ना आमी म्हणटा तो म्हजो दुस्मान हो म्हजो दुस्मान जेवसार खंयच्या तराचो आमकां सगळ्यात एक दुस्मान क्रिस्तांवांक आमकां दुसरो दुस्मान ना जायते जाण वायट करता जावंक बरो जायते जाण आमकां त्रास दिता जावंक बरो आमी चिरूक जावंक जाय आमी उलोवंक जाय पूण आमी ताचे कडेन झगडचें न्ही बऱ्या तरान उलोवन बऱ्या तरान देवाचो संदेश आमी पाळून त्या प्रमाणे आमी जियेल्या जाल्यार बरें जातालें त्या देखून वाहनांत वताना कोणा सकडी बें दिसता ताणी हें मागणें केदाळें म्हणचें जेजू तुज्या अमली रक्तान म्हाका आनी म्हज्या वाहनाक धुवन काड म्हजें वाहन धुवन काड जेवसाची विदवळी केदाळें आमकां राखून आसता तो आमकां वायट करूंक तो आमकां बाद करूंक राखता पूण जेजू आमकां बाद जावंक दिना आमकां तो सोर वायटांतली निवारता हें आमी पयलें समजून घेवंक जाय त्या देखून हर एका पैणाच्या पयलें तुमची तयारी तुमी करची आनी वेता आसतना मागून वयचें शिवाय कितें कितें अधीक प्रसंगीकरण कितें कितें उलोवन वयचें न्ही कितें कितें गावन वयचें न्ही त्या देखून आमी जागी जाय आनी तो तरणाटो म्हणा लागलो वय फादर त्या वेळार म्हाका कितें की भोगलें
म्हज्या थंय कितें की दुसरी ते आलोचना आसली. हांवें म्हळें ती आलोचना बरी न्ही आसली. वय म्हणा लागलो तो बरी न्ही आसली. कितें की दुसरी ते कितें की हांव चिंतून आसलो आनी ते करी जाय वायट करी जाय म्हण चिंतून आसलो आनी त्या वेळार म्हजे थंय एक खावचिणी बगली. म्हज्या भावनांनी म्हणून आमी जवसराक अधिकार दिनातल्यार जवसरान आमचे थंय बिडार करचे बरी ना. आमच्या जिवनाक बोट लावचे बरी ना. बोट लावचे बरी ना. एकली आवय म्हणा लागली फादर म्हज्या भुरग्यान एक पटी मारली. चॉकलेट काडिल्लें चॉकलेट काडू ना म्हण सांगलें. हांवें सारकें मारलें ताका म्हणा लागली. सारकें मारलें थोडी धडकी आयली आनी उपरांत सांजेर न्हाणयत आसतना तें भुरगें म्हणा लागलें मम्मी हांवें एक चॉकलेट काडलें आनी एक ल्हानशी पटी मारिल्ली मम्मी. पुणें तुवें कितलें मारलें म्हाका. म्हाका हे तूं उदक घालतना आतां उलपता आंग उलपता कित्याक म्हज्या आंगात धडकी आयल्यात. आनी त्या वेळार मम्मीन म्हणली उतरां पुता ल्हान पटी ल्हान सोरपण आनी ह्या ल्हान सोरपणांत एक पटी जेवसार तुज्या भितर रिगलो जाल्यार मागीर तुका तो सत्यानाश करता. त्या देखून ल्हान पटी मारतनाच ताणें ताका इडें दिनाका म्हणल्या खातीर हांवें तुका मारिल्लें आनी मुखार तशें करिनाका. मोगेच्या भावनांनी म्हणून जेवसारासर वेळ नाका. तो खंयच्या वेळार तुजे थंय रिगता खंयच्या वेळार तुजे थंय काम करता. जायते ह्या कॅरिझमॅटीक मुवमेंटांत आसतना ह्या कॅरिझमॅटीक देवासांवांत आसतना जायते सन्निवेशान जेवसार नाडटा आनी हर एका सन्निवेशांत जेवसारान काम करी जाय तर आमचे थंय मेळे आसल्यार मात्र काम करूंक शकता शिवाय नातल्यार तो काम करूंक शकना. त्या देखून आमकां किर्तन म्हणटा सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतालो तो तुजो जीव राखतालो तो तुजो जीव नाश जावंक दिना. त्या देखून जेवसाराक आमच्या मदकात अधिकार दिवंक वचनाकात. जायत्या जाणांक आमकां समजना त्या देखून आमी कितें कितें करता. जायते फावटी आमकां कश्ट येतात पूण आमी खंय धांवता. म्हज्या भावान भयणीनो कश्ट आयले तेन्ना कोणच्या दुसऱ्या देवा लागीं आनी नाका जाल्यार पुजारी लागीं नाका जाल्यार मोवाले लागीं मुखारी लागीं धांवोंक न्हय. तुका आसा जेजू तेच कुर्सार मेल्लो जेजू तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आमचे जीव राखच्या खातीर. आनी मुखार तो म्हणटा तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल. पळया तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. त्या देखून हांवें म्हळें खंयचेय पैंड जावं दी खंयचेय काम जावं दी खंयचोय वावर जावं दी कितेंय जावं दी रडून बसनाकात दुकान बसनाकात. म्हाका कितें म्हाका कांयच करूंक जायना म्हण खंतिश्ट जायनाका. जाता एका मनशान समेच्या बळान रावले जाल्यार दुसरें खंयचेय बळ ताच्या मुखार काम करूंक शकना. कित्याक सर्वेस्पराचे की वर्तो दुसरो ना आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी खंय धांवता. सोम्याचे की वर्तो कोणूच ना ताचे सक्ते विरोध कोणेय वेच्या बरी ना. त्या देखून सोमी तेणें चलतना जेवसार म्हणा लागले कित्याक आमकां त्रास दिवंक आयलाय. सोम्यान म्हणना थंय नाव निकळ थंय नाव ये भायर ये म्हणना. सिनागोगांत सोमी रिक्त आसतना सोम्याच्या पवित्रपणा देखून जेवसार बोब घालूंक लागलो आनी म्हणा लागलो तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा. तूं देवाचो पूत कित्याक तूं आयलाय आमकां त्रास दिवंक. सोमी म्हणा लागलो तोंड दाम निकळते नाव तोंड दाम आनी निकळते नाव. तुका आनी म्हाका अधिकार दिला म्हाका भावान आनी भयणीनो तस पवित्र अधिकार पवित्रपणान बरोवंक तो अधिकार तुका आनी म्हाका दिला. भियेनाका. जायते नाका जाल्यार सांगते तुज्या घरांत या तुज्या बोवारी घडोवंक पुरो धीर राव बावडतान राव माग पळय तुजो देव केन्नाच तुका सण सोडिना. ताच्या बदलाक ताणें कितेंय पुजो केलो म्हण हांवें पुजो करूंक गेलो हाणें कितेंय ताचे लागीं धांवलो म्हण हांवें गेलो थंय वचून काळो नाडो बांदून हाडलो आनी आंगान कितें कितें पीठ हाडून दवरलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो केन्नाच करूंक वचनाकात. हाचे देखून म्हज्या वैयक्तीक दोळ्यांनी हांवें पळोवन कितें घडलें म्हण हांवें पळयलें तुमकां सांगता. जायत्या जाणांच्या घरांत इतली विदवळी हाडून सोडल्या कित्याक त्या वायटा सांगाताक गेल्यांत वायटा सांगाताक गेल्यांत आमी वायटाक हात दिवचो न्हय. केन्ना आमी चिखलाच्या जाग्यार गेल्या जाल्यार थंय आमकां चिखल लागता आनी तो चिखल आमच्या आंगांत आसता. हांव चिखलाच्या जाग्यार वचून म्हाका चिखल लागून वचो हांवें चिखल म्हज्या लागीं घेवन वचो
म्हण हांवें चिंतलें जाल्यार तें जायना. बऱ्या जाग्यार जेजूच्या जाग्यार आमी रावोंक जाय. कश्ट येताले व्हडले येताले, कित्याक जॉबाक कितले कश्ट आयले तुमकां कळीत आसा वय मो. जॉबाक कितें कश्ट आयले. पयले जेवसार गेलो देवा लागीं आनी म्हणा लागलो हांव संवसारांत हांव आयला. देव कितें म्हणा लागलो, तुवें म्हजे साकर म्हजो सेवाक जॉबाक पळयलाय. तो म्हणा लागलो वय, कितलो प्रामाणीक आसा तो. आनी त्या वेळार जेवसार कितें म्हणा लागलो पळया, जेवसार नाटकी जेवसार कितें म्हणा, तुवें ताका सगळें दिलाय त्या देखून तो प्रामाणीक तुका आसा. आनी देव म्हणा लागलो वच पदवी दिता तुका, वच ताका ताच्या जिवाक आनी ताच्या कुडीक कितें करनाका, उरलें सगळें काड. ताचें सगळें काडलें मोगाचें नांव हर एके काडलें आनी हर एके ताचे भुरगीं सयत मरण पावली. आनी एकलो धांवन येवन म्हणा लागलो हांव मात उरलां, उरलें सगळें मेळ्ळें. तुजें भुंयबाट गेलें, तुजें करी गेलें, तुजे बकरे गेले, तुजी गोरवां गेलीं, तुजी भुरगीं वळत कसलोन मेलीं. पूण जॉब म्हणा लागलो देवान दिलां, देवान व्हेलां, देवाच्या नांवाक जावं स्तुती. पळया सगळे आसले संपत्ती गेल्ल्या वेळार तो म्हणा लागलो आनी परत जेवसार देवा लागीं गेलो आनी म्हणा लागलो हांव आयलां. देव म्हणा लागलो कितले कश्ट दिले त्या जॉबाक तुवें, ताचे सगळें लुटलें, ताचे सगळें खाडलें, जाल्यारय तो प्रामाणीक आसा, तो म्हाका सोड वचोना. आनी ह्या वेळार जेवसार म्हणा लागलो ताच्या कुडीक हात लाय. आनी त्या वेळार तो कितें म्हणटा पळय, ताच्या कुडीक हात लाय आनी कितें म्हणटा पळय, आनी तुका विरोध उलयतलो, तुजो विरोध येतलो. देव म्हणा लागलो तसो जीव काडी नाका, कुडीक कितेंय कर. गेलो जेवसार धांवन गेलो आनी धांवन वचोन त्या जॉबाच्या कुडींत रुवां जालीं. त्या रुवांनी रगत देंवतालें, पू देंवतालो, गरजताले. आनी त्या वेळार हो जॉब वचोन त्या गोबरान लढलो. एक मातयेचो मडकेचो कुडको काडून ताणें करपूंक लागलें आनी त्या वेळार कावळो येवन तो मातयेचो कुडकोय व्हरून गेलो आनी मडकेचो कुडकोय व्हरून गेलो. आनी ह्या वेळार जॉब कश्ट जालो. जॉबाची बायल भायर येवन म्हणा लागली जाय गी तुका देव, जाय गी. आमी जायते जाण अशें म्हणटा तुजो देव आसलो जाल्यार तुका कित्याक बरें करिना, तुजो देव आसलो जाल्यार तुका कित्याक कॅन्सर पिडा, तुजो देव आसलो जाल्यार कित्याक ट्युमर पिडा, तुजो देव आसलो जाल्यार कित्याक तुज्या कुटुंबांत कश्ट, तुजो देव आसलो कित्याक तुज्या पुताक काम मेळना, तुजो देव आसलो तुज्या तुवेक कित्याक सैरीक मेळना, तुजो देव आसलो तुज्या भुरग्याक कित्याक भुरगें जावना. आमी जायतीं जाणां सवालां उडयता मोगाच्या भावान मेळना. जॉब म्हणा लागलो पळय आनी ताची बायल म्हणा लागली जाय गी तुका देव, असलो देव जाय गी. त्या देवाक नाका जाल्यार गाळी दी, त्या देवाक शिरप दी, तुज्या त्या जिबेर त्या देवाक हिणसी. आनी ह्या वेळार जॉब म्हणा लागलो बायले कितें तुका पिशें लागलाय, बायले कितें तुका पिशें लागलाय. देवान बरें दितना सगळें आमी घेता आनी आतां कश्ट येता आसतना देवाक शिराप घाली जाय, देवा विरोध उलय जाय, देवाक हिणसी जाय, देवाक नाका जाल्यार शब्द उपयोग करी जाय म्हणटाय तो. म्हज्या जिबेच्या तळवेर सयत एक शब्द देवा विरोधांत उलोवचो ना, एक शब्द उलोवचो ना. देवाचें नांव आरसिल्लें जावं म्हणा लागलो पळया, देवाचें नांव आरसिल्लें जावं. म्हज्या भाव भयणीनो जायते फुडें आमी चिंतना आमच्या देवाक सगळें साध्य आसा तें आमकां कळीत जालें जाल्यार आमी देवा विरोध उलयते नाव. जॉब देवाक प्रामाणीक जावन रावलो, जॉब देवाक मानवलो जालो, जॉब देवाक लागशिल्लो जालो. त्या देखून जॉबान म्हणलें आसा देवान दिलें देवान व्हेलें. परत प्रामाणीक जाल्ल्या जॉबाक देवान 100 वांट्यांनी दिलें. देवाक दिवंक वेळ ना मोगाचें नांव. आमकां विचारूंक कळीत ना, हांवें म्हणजे इतलेंच आमकां विचारूंक कळीत ना. पडटा डिवायन रिट्रीट मंदिरांत आसतना म्हाका कितेंय गरज आसा देवा लागीं जो म्हणटालो देवा तुका कळीत आसा, देवा तुका कळीत आसा, हांवें सांगची गरज सयत ना. कित्याक म्हण हांव कित्याक हांगा 8 दीस मागता, हांव कित्याक आयला तुका सगळें कळीत आसा. आनी त्या प्रमाणे देव सगळें सारकें घालतलो. देवाच्या खुशे प्रकार आमचे मागणें आसा जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया चिक्के उठया मगच्यान एक ॲक्शन सॉंग तुमकां शिकयता हांव आतां थोडे ॲक्टिविटीज आमी करया एका सॉंगांत ह्या कंतारांत आनी हें बारी सुलाब आसा ताचे वर्ड्स हांवें घालना ते म्हज्या आडनान ते पूण हांव तुमकां ते शिकयता आज आपुरबायचो दीस कोणें आमकां दिला देवान दिला ताका आमी कितें करूंक जाय अर्घ्य दिवंक जाय व्हेरी गुड देवाक आमी अर्घ्य दिवंक जाय देवाचो उपकार वाडोवंक जाय देवाक थँक्यू जिजस म्हणोंक जाय त्या देखून ताजे शब्द इतलेच आयच्या दिसाक देवाक अर्घ्य दिवया तितलेंच पळय आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया ओके रेडी आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया सल्या ताच्या वजवाडा सल्या म्हणटाना पाय ओके मागीर ॲक्शन शिकयता आयच्या दिसाक म्हणटा आसतना हात वयर आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया सल्या ताच्या वजवाडा कळ्ळें मग हात बरे कर वयर सकयल करा सगळ्यांचे भुजा दोक हात दोको आनी गांठी दोक सगळे सारके जातात पळया पाटी दोन पारां वेताना सगळ्यांचे हात पाय गांठी सगळे सारके जावन वचत जाय रेतेर म्हळ्यार येवचे रावचे थोडे आयकोचे पात्रां बांदा पयला त्या खातीर आमी गेल्या आमी बसल्या ना फाटी वेता आसतना चुरूक फाटी वेता आसतना तो हुरूप फाटी वेता आसतना ती उर्बा सगळे आमचे थंय आसाचे जाल्यार सगळे आमचे हात पाय पेकट सगळे हालत जाय बरें कर आनी तेन्ना सगळे जाणां वेता आसतना कोलो संतोश जाता आनी ती रेतेर पडटा हांवें पळयला ती समोर येताना आयतर येताना रडोन आयिल्ल्या बरी येता अशें मागीर वेता आसतना ओ कोलो संतोश ती बॅगां काडून वेची स्टायल म्हणून पळयचे ताणें खाणोन धांवचें ट्रेनाक तेव्हा कोलो उल्हास बारी खुशी जाता तेंच आज आमी वेता आसतना आमचे हात पाय गांठी तें दूख हें तें आसलें बेजाराय आसली माथ्यांत घरांत आसली हिरार आसली सगळी दिवंक सांगलें हांवें पयले दीस आनी ती आज आमी दिवची रेडी 1 2 स्टार्ट आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया सल्या ताच्या वजवाडा आतां सल म्हणटाना म्हज्या उजव्याक चलचें आनी हेवटी म्हज्या दाव्याक चलचें जायत की रेडी 1 2 स्टार्ट सल ताच्या वजवाडा लेफ्ट सायड सल ताच्या वजवाडा राईट सायड सल ताच्या वजवाडा सल्या ताच्या वजवाडा सल ताच्या वजवाडा सल ताच्या वजवाडा सल ताच्या वजवाडा सल्या ताच्या वजवाडा आयच्या दिसा देवा अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया आयच्या दिसा देवाक अर्घ्य दिवया सल्या ताच्या वजवाडा आतां इल्लें नाचा जाय आमची पेंकटां इल्लीं हालोवन दी बरी कर पेंकट दूख म्हाका येताना इल्लें पेंकट दूख आसा कित्याक रावन पेंकट दूख आसलें इल्लें हालोवन आतां पेंकट दूख इल्लें बरें जालां आनी आज फुल्ल बरें जातालें कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर हें हांवें गीत काडिल्लें आसा पेंकटां पुरो बरीं जातात म्हळ्यार कांय भियेनाका लटक टटक टिटक म्हणटाना कांय भिवचें नाका तुमची हाडां मोडना हाडां मोडल्यार हांव ताका ट्रिटमेंट दिता त्या देखून आतां रेडी 1 2 3 नाच ताच्या वजवाडाक नाच ताच्या वजवाडा नाच ताच्या वजवाडा नाच्या ताच्या वजवाडा उजवाडा म्हणटाले अशें नाच ताच्या वजवाडा नाच ताच्या वजवाडा नाच ताच्या वजवाडा नाच्या ताच्या वजवाडा आयच्या दिसा देवा दिवया आयच्या दिसा देवा आयच्या दिसा सल्या ताच्या वजवाडा आतां
आसूंक आसा इल्लें जायत की एकामेकाक पळोवन इल्लें आसचें हास 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 ताच्या वसवाडा एकामेका पळया हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास्या ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा आता इल्ले उडी मारीचे चड उडी मारी नाका चड उडी मारल्यार फॅनाक तकले आपटोंक आसा इल्लें उडी मारल्यार बरो सड्ड उडी मारूंक वचना भुरग्यांनी इल्लें चड उडी मारल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार लाँग जंप आनी हाय जंप करतना इस्कलान बारी बरें जाता ओके रेडी 1 2 स्टार्ट वोड 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 ताच्या वसवाडा वोड 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 ताच्या वसवाडा वोड 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 ताच्या वसवाडा वोडया ताच्या वसवाडा वोड 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 ताच्या वसवाडा वोड 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 ताच्या वसवाडा वोड 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 ताच्या वसवाडा वोडया ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा चल्या ताच्या वसवाडा आता इल्लें बसोंक आसा बसल्यार बसोन तूं बसचें न्ही बस म्हणटाना बसचें उठ म्हणटाना उठचें ओके रेडी 1 2 स्टार्ट बस 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 ताच्या वसवाडाक वोट 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 ताच्या वसवाडाक बस 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 ताच्या वसवाडा वोट्या ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वोट 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 ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वोट्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा आता इल्ले वेंग मारूंक आसा कोणाकी वेंग मारूंक जायना ताणी हात दिल्यार पुरो शेक हँड केल्यार पुरो लागी लागी आसली तुमकां वेंग मारूंक जाताले एकामेकाक इल्लें गट्ट पटलून धरा आनी संतोष पासारा ओके वेंग 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 ताच्या वसवाडा भुरगे गट्ट धरा आतां वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग्या ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग्या ताच्या वसवाडा आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या आयच्या दिसा देवा कारगा दिव्या चल्या ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा पास पास सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा चल्या ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा सल 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 ताच्या वसवाडा चल्या ताच्या वसवाडा नाच 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 ताच्या वसवाडा नाच 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 ताच्या वसवाडा नाच 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 ताच्या वसवाडा नाच ताच्या वसवाडा
वड वड ताच्या वसवाडा पुढ्या ताच्या वसवाडा वड 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 ताच्या वसवाडा वड 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 ताच्या वसवाडा वड 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 ताच्या वसवाडा पुढ्या ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास 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 ताच्या वसवाडा हास ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग 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 ताच्या वसवाडा वेंग ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वोट 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 ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वोट्या ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वेंग वेंग वोट ताच्या वसवाडा बस 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 ताच्या वसवाडा वोट्या ताच्या वसवाडा अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अर्घताच्या वसवाडा अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या सगळ्यांच्या वसवाडा अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या अयच्या दिसा देवा गा दिव्या सलियाताच्या वसवाडा सलियाताच्या वसवाडा हालेलुया 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 पुष्य मग जनो बो आपुरबाई तरान तुम्ही आपुरबाईची ॲक्शन्स केली या खातीर देवाक आर्गा मग जे भावणेनो थोडी शिकवण आमी घेवया परच्या दिसा तुमकां एक सवाल विचारलें कळ्ळें तें कोणाच्या जिवनांत कश्ट नात दूख ना पिडा ना समस्या नात असल्यांक इनाम आसा म्हणलें कोणी घेवंक तयार नासली कालच्या दिसा आमी अनेक टॉपिका वयर उलयल्ले हांव ती टॉपिक जावन आसा खंयची राग कोणाक येना कोणा थंय राग नासतना कोणें गाडी घालून ना एकामेकाक राग येनातले कोणी असले जाल्यार ताणी संपून तरान हात उखलयत म्हळ्यार कोणी तयार नासली आज 11 दीस बेनेडिक्टाइन क्रॉस म्हजे कडेन आसा कितल्या जाणांक जाय म्हळ्यार पुराणे हात उखलतात हांवें म्हळ्यार पुरो जाणां दिवंक जायना कोण विन्न जाता तांकां हो बेनेडिक्टाइन क्रॉस मेळटलो आनी आज 11 दीस हो क्रॉस विंजांक तुमकां 11 अवकाश हाचे उपरांत हांव सवालां विचारचो ना हे तिसरें सवाल आनी ह्या सवालांत तुमी जापी दिले जाल्यार तुमकां बेनेडिक्टाइन क्रॉस मेळटलो चड जाणांनी हात उखले जाल्यार सोडती आमी घालतले हांव एकल्याक मात्र तो कुरीस आमी दितले हांव बेनेडिक्टाइन कुरीस भाव जावं एकल्याक मात्र त्या देखून आज हे सवाल 7व्या क्लासीच्या सेकेल्यांक ना भुरग्यांक सड्ड कळीत जायना कितें म्हूण उरलें समजता पूण हे एक सवाल तांकां समजोवचें ना चड 7व्या क्लासच्या सेकेल्यांक हो कुरीस आज आपणावंक जायना तुमकां ह्या कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक ना 7व्या क्लासच्या वयल्यांनी भाग घेवेत आनी आयचो बेनेडिक्टाइन क्रॉस तुमकां मेळ्ळा जायतर तुमी हात उखल्या पावता दुसरें कांयच करचें नाका हात उखल्या पुरो आनी तेन्ना तो बेनेडिक्टाइन क्रॉस कोण विन जाता म्हण आमी पळोवया बेनेडिक्टाइन क्रॉसाचे सवाल विचारतना केदाळे हांव दोळे दामतालो कित्याक म्हळ्यार तुमचे मस्तू हात वयर गेले जाल्यार म्हाका एक ताणिल्लें काळजांत कितें जाता कोणा म्हण बें दिसता
त्या खातीर आतां सवाल हे परी आसा 7th क्लासच्या सकयल्या भुरग्यांक तो भाग घेवंक ना ताच्या वयल्यांक मात्र तुमच्या जिवनांत ल्हानताव आजून पर्यंत तुमी कोणाचे कोबरो उलोवन अंतर कोणाचे कोबरो करून अंतर कोणाक एक वायट शब्द तुमी सांगोना तर तांच्या विशयान कितेंय अपराध माडूना तर आनी कोणेय पोटी मारून अंतर तसलें तुमचो हात फुल्ल वयर घाला कितलीं जाणां घालतात म्हूण पळया आनी ताचे उपरांत सोडती घालया एकल्याचो हात वयर गेलो जाल्यार पोटी मारिनातलीं हेरांचे कोबरो उलयनातलीं हेरांचेर अपराध माडिनातलीं हेरांचो द्वेश करिनातलीं हेरांक वायट शब्द वापरिनातलीं घरांत एकामेकांनी उलयतना वायट शब्द वापरिनातलीं तसलें कोणी आपट्ट काळजाची आनी बऱ्या मोनाची आसा तर ल्हानतावन आज एका दिसांनी काल कुमसार जाल्ले उपरांत न्ही ल्हानतावन तसलें कोणी आसा तर तुमचो हात उखलात आनी बेनेडिक्टायन क्रॉस आज तुमच्या हातांनी येतालो आनी तुमी घरा व्हरता आसतना इतली धादोसकाय तुमकां भोगताली हांव आसा कोणाची खबर उलयनातली हांव आसा पोटी मारिनातलो हांव आसा कोणाक वायट शब्द उपयोग करिनातलो इतलो आपुट्टो मनीस आमच्या सोडल्या सांप्रिजिताच्या पिरगजेंत आमकां मेळ्ळा म्हणटना आमच्या मंगळूर डायसिसाक आमच्या सगळ्या कर्नाटकाच्या डियसिसाक कितलो संतोश जातालो ताचे चड एक कापुजीन फ्राद म्हाका व्हरतो संतोश जातालो आनी तर आतां बेनेडिक्टायन क्रॉस नाका कसली मनशां तुमी 3 दिसी तुमकां कुरीस नाका म्हणटात ते हो सामान्य कुरीस न्ही हांवें सांगलां जे प्रामुख्यता कितें म्हण म्हणजे युट्यूबान तुमी पळयलें जाल्यार बेनेडिक्टायन क्रॉस विशयान 45 मिनिट्स एक लेक्चर म्हळ्यार ताचे जे शिकवण दिल्लें आसा ती पळयत बेनेडिक्टायन क्रॉस फादर रिचर्ड क्वार्टर्स म्हण गेल्यार ते येता आनी हो बेनेडिक्टायन क्रॉस इतलो पावरफूल केन्सोय जेवंसार तुमच्या लागीं येवंक शकना तुमी पवित्रपणांत आसल्यार मेळ्यापणांत आसल्यार खंयचो जेवंसारी भितर रिगता तर आज खबरो उलयनातली अपराध माडिनातली पडी सांगिनातली आमी कोणूच ना खबरो उलयनासतना रावंक जाता गी हेरांचे खबरो उलयनातल्यान रावंक जाता म्हण तुमकां हांव एग्जाम्पल दिता हांव केदाळे जस्ट सांगून वचना तुमकां एग्जाम्पल दिता काल हांवें तुमकां एग्जाम्पल दिलें राग बरो कित्याक कसो तो उपयोग करयत म्हणून आनी राग वायटाक उपयोग करचो हांवें एग्जाम्पल दिवचें म्हण ना तुमकां कित्याक म्हळ्यार जायतीं जाणां आमी वायटाकूच उपयोग करता बऱ्या तरान उपयोग करिना म्हाका आनीक उडास आसा एक फावटी हांव 9वीस आसलो 9वीस म्हळ्यार हांव शिकोनासलो येत परंगपेटे कोवेंतांत आनी ते दळा म्हाका इल्लो राग चड आलो कित्याक म्हळ्यार हांव कॉलेज करना येयल्लो बेंगलोरांत आनी म्हाका एकलो म्हज्या की ल्हानसो प्रायांत कितें म्हाका म्हणा लागलो हांव तण काडटाना आमकां मस्त काम करूंक घालें तण काडटाना कितें म्हणून म्हाका राग आयलो वचोन गट्ट गोमट्या धरलें ताच्या गोमट्या धरिल्लें पळोवन म्हाका राग आयलो धरलें हांवें गोमट्याक मागीर ताणें वचोन आमचे 9वीस मास्टर पाद्रा बाबडे कंप्लेंट केलें तो पाद्रा बारीक स्ट्रिक्ट फादर लिगरिनोराना सुळ्याक येतालो पयलें सुळ्या आमची अर्सुलायन सिस्टर आसली तांच्या कोवेंताक हांव 9वीस आसतना तो रिकलेक्शन दिवंक येतालो हांगा म्हणसर आनी ताणें वचोन सांगलें आनी म्हाका आतां बे उठलें आनी हांवें म्हळें जायत हांव येता घरा म्हाका कालें करचें म्हण कळीत ना राग हांवें ताची गोमटी धरल्या म्हळ्यार म्हजी इतल्याक वचोन म्हजी लगेज पुरा पॅक केली गडये भितर म्हळ्यार म्हाका कळीत आसलें म्हाका आनी हांगा वांस ना हांव घरा धाडटालो तूं म्हाका हो म्हण भियात हांव वचोन लगेज पॅक कर म्हाका ताणें आपयलें ब्रदर कम हियर म्हण ताकाय आपयलें कोणाची गोमटी हांवें धरल्या म्हळ्यार धाकटो म्हज्या की मोठो ताकाय आपयलें हांवें धरली मात ताका गोमट्या धरून उकलो ना गोमटी मात धरली ती धरूंक अवकाश ना आमकां एकामेकाच्या आंगाक कांयच वायट करूंक आपणूंक ना आनी आसता तो म्हणा लागलो तुवें ताची गोमटी धरली वय म्हळ्यार हांवें कित्याक म्हळ्यार हांवें लगेज पॅक केलें संजे भितर घरा पावयत म्हाका हांव रेडी कित्याक म्हणून म्हाका कळीत आसलें गोमटी धरिल्ल्या उपरांत 9वीसाची गोमटी धरल्या उपरांत आमी रावच्या बरी ना खायदो तो आनी तो म्हाका पळय लागलो ताकाय पळय लागलो ये म्हज्या फाटल्यान म्हणा लागलो आनी आमी दोगी जावले हांव वेता आसतना फाटल्यान ताका हांवें पळोवचें गुरकून पळोवचें म्हजे दोळे व्हडले करचे तुज्या देखून हांवें घरा वचचें पडलें न्ही गे म्हण म्हजे तुवें सांगनातलें जाल्यार घरा वचची गरज नासली न्ही गे म्हण म्हजें पूण तोय म्हाका पळयतालो तुवें म्हजी गोमटी धरली न्ही गी म्हण ताचें
आणि असे आम्ही दोघी जाण फाटल्यान गेलो ताणें एका कुडाका बनवले आमकां पंप सेटा लागींच्या कुडाका बनवून तो म्हणा लागलो तूं कोरें गाणय तूं पिकास गाणय आतां वो घाल्याक काय कोरें आनी पिकास राग आयलो जाल्यार कोऱ्यान मारलें जाल्यार तो म्हणा लागलो हे म्हज्या फाटल्यान म्हणा लागलो गेले हांव तोट आसलो आमकां बरो परंगपेट बरो तोट आसलो 10 माड दाखयले ताणें 10 माड हे 10 माड 1 घंटो दिता बरें करून वस्तून ताचे ते माती आनी पुरा लेवल आनी करनी हेजे म्हणा लागलो आमकां राग पयले मूळ उस्तितना तो म्हाका पळयता हांव एक पिकास घालता ताका पळयता रागांत ही एक मूळ उस्तितना घाम हंगसूर जालो मगाचे न्हू देव हंगसूर जालो घाम हातांत आशिल्ली सगत गेली सगळी कुडीची सगत गेली आनी दुसरो माड तिसरो माड चवथो माड उड आमी उस्तितना आनी ताणें ते लेवल करता आसतना आशिल्लें बोळ पुरो गेलें 10 माड जाता एका घंटे भितर करचे अल्टार न्ही एका घंटे भितर करनेचे एका घंट्या भितर कर्ण वेता आसतना बोळ नातिल्ल्या बरी पेंकट आड घाल नीट घाल तशें करून वेता आसतना पात्रांव रावला कोरें ताका म्हणा लागलो कोरें सकयल दवर म्हाका म्हणा लागलो पिकास सकयल दवर आतां वचोन ताची गोमटी धर म्हणा लागलो आतां वचोन ताची गोमटी धर हांवें म्हळें फादर बोळ ना हात वयर येनात गोमटी धरूंक हात वयर येनात गोमटी धरूंक आनी मुखार खरी नाका म्हणा लागलो आनी मुखार खरी नाका पळया मोगाच्या न्हू लागेज मागीर वचोन सुटेली कित्याक म्हळ्यार गॅरंटी वचोंक आसलें देवाचें मांडावळ त्या प्रमाणे आसा कोणा त्या देखून हांव आजय त्या इन्सिडंटा विशयांत बसोन चिंतना हांसता कशें म्हाका नोईस मास्टरान एक भोव आपुरबायचें लिस हांव शिकयलें त्या देखून राग येता आसतना कोणाकी जोर करूंक आनी वचनाकात राग येतना कोणाकी 2 मुठी मारूंक वचनाकात खरें आनी पिकास आहा न्हय घरा म्हणजे पोपलांचो तोट आनी माडाचो तोट आनी तेणें आसल्यार कांय तुमकां नासल्यार तेणें सायडीर इल्ली भूंय आसल्यार तांची भूंय म्हणी इल्ली कोणा सगळें सारकें जाता मागीर हाती वयर वचनात पांय सारके रावतात बोळ नासल्यार कोणाची गोमटी धरूंक जायना 2 मारूंक जायना 2 दान साबंक जायना आनी तुका सट्टांक घेवं पळय आज आमची तित्तगत मोगाचें न्हू त्या देखून राग बऱ्या तरान उपयोग करूंक जाता एखाद्या वेळार त्या नो इस्मास्ट फादर लिगरी नोरान म्हाका सांगलें आज आमचे सांगता नान ते मरण पावल्यात ताणें सांगलें जाल्यार तूं घरा वच हांव कितें बरो म्हजी जिणी जाती की त्या वागत तूं पूण ताणें बऱ्या तरान सांबाळलो तो राग आनी म्हाका सांबाळूंक शिकयलो आनी त्या प्रमाणे हांव बरो जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां आमकां हेरांचे खबरो करतना तीर सामान्य म्हूण दिसता ना म्हूण दिसता आमी 4 जाणां सांगत आयिल्ले ताचे विशयन हाचे विशयन नाका जाल्यार पुरा उलयता आनी हाचो परिणाम कितें जाता ह्या देखून त्या मनशाक कितें जाता तें आमी चिंतूंक चिंतिना त्या देखून आमकां जीब आसा आनी त्या जिबेन कितेंय उलयल्यार जाता म्हणून आमी जायते हेरांचे खबरो करता हेरांच्यो साडयो सांगता हेरां वयर अपराध मांडटा हेरांचे अवमान करता हेरांचे अपमान करता हेरांचे केळकुळा करता पळया जायते जाणां आमी अशें करता अशें केल्ल्या देखून आमकांच वायट मोगाच्या भावनांनी मेळना तुमकां घडिल्ली एक संगत सांगता फिलोमिना आंटी म्हणली एकली आसली फिलोमिना आंटी ती भारीच खोबराळी कोणाची तकली आनी पांय दिसल्यार पुरो हळे 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 तो थंय गेलो पांय दिसल्या पुरो ताची तकली दिसचे म्हणिना 2 पांय दिसल्या पुरो जालें आनी ते पांय दिसल्या ती म्हणटाली कोल गेले नाका जाल्ले खबरो करताली ताचे विशयन तो तांगेर गेलो हे हांगेर गेले थंय वेताना पळयलें हांगा कळीत ना ह्या मनशाक जाल्यार खबरो करच्यो लागपाक 25 वर्सां ती खबरो करत आसली आनी अशें आसता तिका पळयलें पुरा भितर धांवतालें कित्याक म्हळ्यार तिका तकली दिसली जाल्यार तांच्या विशयन वायट उलयताले वायट उलोवचें आनी अशें आसता एक दीस सांजेर तिका अर्द्यांत एक दूख बसली खंय अर्द्यांत एक दूख बसली आनी तिणें चिंतलें हांव मरता काय आनी मेली जाल्यार कंडी जावन हांव सर्गा वचना कित्याक हांवें जायते जाणांचे खबरो उलयल्या जायते जाणांच्यो खबरो उलयल्या देखून हांव सर्गा वयचे चान्स भारीत उणें आनी अशें आसतना ती म्हणा लागली देवा कडेन मागलें तिणें देवा म्हाका एक राख आयच्या दिसा फाल्यांच्या दिसा जाय जाल्यार म्हाका व्हरनोस आज राखलें जाल्यार फाल्यां सकाळीं वचून हांवें कुमसार जावन येता आतां रात इगर्जे वचून मस्त पयस आसा त्या देखून म्हाका राख सोम्या म्हणून मागलें सोम्या आमचें मागणें आयकता
आणि सोम्यान म्हळें जाय बरी जा. आणि दूख रावली. सगळी रात न्हीद पडो नायका. हिची पातकां उडास येतात. जायत्या जाणांचे कोपरो केल्यात, जायत्या जाणांचे दुकां गळयल्यात, जायत्या जाणांचेर अपराध मांडला, जायत्या जाणांची जिणी पिडार केल्या. थोडी जाणां गंतीन बेजारायन बसल्या तिच्या देखून. आणि रात न्हीद पडनातली पळोवन दुसरे दीस सकाळी धांवली खंय. थंय पापासो एक पाद्रा बसलो, फादर फिलीप नेरी म्हूण. ओ फादर फिलीप नेरी बरो मोगाळ पापासो. तो भायर रावून आसलो. तिणें ताका कोत्तालें हिची हिस्ट्री अरियेका पाद्राबाक कळटाली. कित्याक म्हळ्यार अरियेका पाद्राब सांगतालो ही कांय सट्टेक गजाली आनी केल्यार तकली उण करिनाका. ती कोबराळी त्या देखून तुवें कांय तकली उण कर बसचें नाका म्हूण सांगतालें. आनी हेच आसता ती धांवली. धांवन असो फादर फिलीप नेरी म्हणा, फिलोमेना आंटी गुड मॉर्निंग, कितें आयली? काल म्हणचे फादर काल सांजेर एक घरत्यान एक दूख धरली फादर. इतली दूख मरता म्हण चिंतलें फादर. पाद्रा म्हणा लागलो की मेली जाल्यार हांव आसाने मातये पावूंक. हाय काले म्हणटात फादर हांव मोरो मागता. मोरंक मागना, मेली जाल्यार मातये पावूंक हांव आसा. म्हजें काम कितें? एका ह्या जाग्याचें काम सग्रामें दिवचें, तातूंत मातये पावचें एक कामूच ताचें. त्या देखून हांव आसा म्हण सांगलें. ना फादर तशें न्ही फादर, हांव फादर देवा कडल्यान मागलें म्हाका एक दीस वांसय म्हण. आनी देवान म्हाका वांसयलां. बरें म्हणा लागलो. आनी आतां हांवें कितें करूं जाय? तो म्हणा ती म्हणा लागली म्हाका एक कुमसार जावंक जाय. जायत हांव येता कुमसारीक, तूं रेडी जातय म्हणा लागलो. खंय गेलो, लोभ गेलो आनी वचून कुमसारीन बसलो. आनी आतां फिलोमेना आंटी कुमसार जा. ही पयलें तूं म्हणा लागलें म्हजें कुमसार लांब आसा फादर. जायत म्हणना लांब आल्यार म्हणना कुमसार जा, बरें कुमसार जा म्हणा लागलो. आनी हिणें सांगून सुरू केली हिची 25 वर्साची पुरा पातकां. वयर गेलें तांकां तशें केलें, हांगा अशें केलें. हाचें जिवन पिडार जालें. हें रडोन बसलें. वो आपलें घर सोडून धांवला म्हज्या देखून बियांत. आनी तशें जायते तिणें केल्ले कोबरो सगळे नाका जाले वायट कोबरो तिणें सांगलें. हें आयकून पाद्राबाक एक घडीभर तकली दूख सुरू जाली. अय्यो इतल्या जाणांच्या दोळ्यांनी हिणें दुकान देंवयलें. इतल्या जाणांचे जिवन हिणें पिडार केलां. इतल्या जाणांच्या जिवनांत ही खेळ्ळ्या. पाद्राबा भारी बेजार जालें. पाद्रा बगयत रावलो. आनी म्हणा लागली फादर पातकां सांगून जाली. पाद्राब ह्या लोकार येतनातलो. पाद्राबाक हे पुरा चिंतून आपणे एक बायल मनीस इतल्या जाणांचे जिवन पिडार करता आनी गे म्हण ताका भारीत एक धोको बसल्या बरें जालो. आनी ह्या वेळार म्हणा फादर कुमसार जालें प्राचीन दिनांत गी. पाद्रा म्हणा वय प्राचीन दिवंक न्ही गे. प्रायचित्त कोडबेक. आनी आतां म्हणा लागली जायत हांव प्राचीन दिता. कसलें प्राचित्त? पाद्रा म्हणा लागलो फिलोमेना आंटी वस थंय म्हज्या कुंकडाचें गूड आसा. थंय एक व्हडलो कोंबो धर घाला गुडा भितर. ताका धर आनी ताची गोमटी चिड्डी घरा वेता आसतना तुज्या घरा वचून 2 किलोमिटर आसा. तुज्या घरा वेता आसतना हर एक पाक वाटेर खाण उडय. घरा वतना कोंबो साफसफाई जातालो. बरो कन्न रांदून चिकन सुक्का कर खा. फिलोमेना आंटी म्हणा लागली कितें फादर हें? पातकां गेल्ल्याक कोंबो दिता ते कोण म्हणी. आनी तुमकां पातक गेल्ल्याक प्राचीन जावन कोंबो दिल्लो जाल्यार हर एक दीस फादर विक्टराक उठोन बसोंक सोडटनातल्यात. कोंबो मेळटा न्ही म्हण तुमकां मेळना. तिका मात फिलोमेना आंटीक मात मेळ्ळो तो. आनी फिलोमेना आंटी म्हणा लागली पळय गे फादराबा राग येयलो. अधिका प्रसंगी उलयनाका फिलोमेना आंटी वच आनी कर. गेली रडोन म्हणल्या बरी गेली. कोंब्याच्या गुडा लागीं वताना कोंबो व्हडलो पुडपुडीत आसा. हिका बारीक खुशी जाली. अरे व्हडलो कोंबो मेळ्ळो न्ही गी. आनी त्या कोंब्या धरलें गोमटी चिड्डिली. गोमटी चिड्डून वेता आसतना पाद्राबान सांगलें बरी वाटेर पुरा पाकां गेली. आनी पाद्रा म्हणा लागलो फिलोमेना आंटी वेताच पाटी 4 दिसांनी पाटी येवंक आसा. कोंब्याचें सुक्का मुक्त जाल्या उपरांत पाटी येवंक 4 दिसां भितर खाली कर कोंबो आनी पाटी ये. ही गेली घरा वेताना पुरा पाकां साफसफाई जाली. घरा वचून कुडके गेले आनी बरें चिकन सुक्का गेलें केलो. 4 दिसां भितर कोंबो काबार. 4थ्या दिसा पाद्राबान आपयलां पाटी येय जाय. आनी पाद्राबाच्या घरा कुशीन गेली. आनी पाद्राबाच्या घरा कुशीन वेता आसतना पाद्राब रावला. तो दिसा लागलो फिलोमेना आंटी कोंबो कसो आसलो? बरो आसलो. बरो भारी बरो आसलो कोंबो रुचीक आसलो. ताका तो तुका दिल्लो म्हणा लागलो पाद्रा. आनी आतां कितें म्हाका आपयल्लें फादर? तो म्हणा लागलो हो ते वचून एक बाटी हाड.
कुरव्या म्हणटात थोडे थोडे भाटी म्हणटात वचून भाटी हाड हाडून आयली आतां पोर 4 दिसां पयलें घाल्ली पाकां आसात बळे वाटेर ती सगळीं सुनाड इकयलो राग म्हणे पळयल्यार देवा ही म्हणा लागली ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ 75 ನನ್ನ ಮಂಡಿ ನೋವು ಗಂಟು ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ಪಾದ ನೋವು ಅದು ನೋವು ಇದು ನೋವು ಎಲ್ಲ ನೋವು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ फिलिप नेरी म्हणा लागलो वस्त जायत आणि एक म्हणा लागली ती 4 दिसा पयले घाल्ली कुंगडाची पाकां वाऱ्याक कितली पयस उबोन गेल्यात कोणा पळया वाऱ्याक कितले पयस उबोन गेल्यात कोणा आनी आतां म्हाका कितली मेळटाली पाद्रा म्हणा लागलो वस कितली मेळटा तितली हाडणे गेली रडोन म्हणल्या बरी गेली तेणे काणकेत आनी सिरकेलेक 50 पाकां लान ती काण घेवन हाडून आयली आनी म्हणा लागली तुमच्या कोंब्याची पाकां पाद्रा म्हणा लागलो म्हज्या कोंब्याक दिताना इतलींच पाकां आसलीं गे इतलींच आसलें ना फादर ती वाऱ्याक खंय पयस उबोन गेल्यान तितून खंय सोदून वेचें फादर आतां फादर फिलीप नेरी म्हणा लागलो फिलोमिना गे उबे राव 4 दिसां आदी घाल्ली पाकां तितली पयस वेती जाल्यार 25 वर्सां जावन हेरांची खबर करताय खबराळी तूं आनी हेरांचे नाका जाल्यार अपराध मांडलाय हेरांचे अपमान केलाय अवमान केलाय तर ह्या 25 वर्सां जावन कितल्या जाणांचे जीवन तुवें विबाडलाय फिलोमिना आंटी कितल्या जाणांचे जीवन पाड केलाय कितल्या जाणांचे सैरीक सुकेलाय कितल्या जाणांच्या घरांत बरें जायना आसा तांणी रडोन तांच्या घरांत बेजाराय हाडल्याय ओय फादर आतां म्हणा लागलो फिलोमिना आंटी वच 100 वांट्यांनी बरें कर तुवें गेल्या वायटाक 100 वांट्यांनी बरें कर सोडी नाका म्हणा लागलो देवाक मानवचें न्ही तें म्हणा लागलो आनी अशें आसता फादर फिलीप नेरी म्हणा लागलो तुवें केल्या न्ही पातकां तुका वळख ना पातकां देखून कितें जाता म्हण तुका कळीत ना हेरांनी तुज्या खरा मस्ते देखून तांणी रडटाना तांच्या कुटुंबान बेजारां येता आसतना तुका तें फाटी लागना म्हज्या भाव भयणीनो जायते फुडें आमी चिंतिना आमी हेरांच्या जिवनांत तूं काडूंक न्हय हेरांच्या जिवनांत तांचें जिवन पिडार करूंक न्हय हेरांच्या जिवनांत तांचे खबरो करना तांचे नाका जाल्यार अपप्रचार करूंक न्हय हेरांचें जिवन बरें करूंक आमी वदाडीत जाय कोणी जावन तो याजक जावन धर्मीक जावन लायक जावन कोणी जावन काजरी जावन एकसरो जावन जिवन ल्हाना जावन व्हडा जावन सगळ्यांनी आमी हेरांचें जिवन बरें करूंक पेसाडीत जाय शिवाय तांच्या विशयान बरें वायट उलोवचें न्ही आमकां ती सवयेर पडला कोणेय वायट उलयले लक्षण आमी तयार कोणेय आनी एकले विशयान बरें उलयल्यार तें तुवें सांगचें सगळें सारकें म्हणून म्हाका दिसना ताचें बरें उलयल्यार तुजें कितें वता ताचें बरें सांगल्यार तुजें कितें वता ताचें वायट उखलतना तुवें कितें फायदो म्हजे एकलो ब्रदर सकाळ लायक आयलो बॉम्बे आमी रेतेर गेल्ले हांव एकलो भुरग्या विशयान आवय सांगताली फादर घरा ये आतां केले बूज सांगा 2nd PUC आमी गेले हांव आनी ताचे खातीर मागलें आनी ताका सांगलें पुता मोबायल चड यूज करिनाक रे बाबा बरें करून सीक आनी तुजें जिवन बरें तरा मांडून हाड म्हणान आनी ताजे उपरांत हो ब्रदर ताका पळोवन म्हणा लागलो तूं जाय तो वेळ मोबायलार काडताय राती लेट न्हिदोंक वेताय तुजें लीस हांव सारकें करिनाय तें हें तें म्हण जाय तें ताचें सांगा लागलो थंय वगेत रावलो परत मागलें सेकेलें हांव ताका सांगलें तुवें इतलें वायट ताचे विशयान सांगलें कांय म्हणे बरें जालें कितें ताका तुवें ताचे विशयान तो वासिना तो करिना तें करिना हें करिना ना 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 म्हण सांगलें न्हय कांय म्हणे बरें जालें ना तूं ताच्या बदलाक पुता तुवें चड वेळ हेरांत करचुच्या बदलाक बरें सीक बरो जा मागणें कर तुजें लीस हांव सारकें कर अशें म्हणलें जाल्यार कितलें बरें आसलें मोगाचें भावन आनी भयणीनो आज आमच्या जिवनांत आमी ल्हानांक जावं दी व्हडांक जावं दी आमी जायते पटी कितें करता हांव म्हळ्यार आमी तांचे वयर दाबाव घालना संपूर्ण तरान तांकां ताणें तशें केलें आनी अशें केलें ती चूक केली चूक करता मनीस चूक करता करिना म्हण हांव सांगना पूण चूक केल्या बऱ्या तरान ती धुवंक जाय कोण ना की तुज्या घरच्यांक मात न्ही कोणाची खबर उलोवंक तूं वचनाका जुआं सो अंजल 3रो अध्याय 1 ते 12 वळ काडा म्हळ्या
जुआंचो अंजल 3रो अध्याय 1 ते 12 ओळ. जुआंचो अंजल कितें म्हणटा भोव अपुरबाय तरान कोणा सकडी जीब कंट्रोल करूंक बारीक कश्ट जाता तसल्यांक जुआंचो अंजल अपुरबायेचो जावन आसा. जुआंचो अंजल 3रो अध्याय 1 ते 12 ओळ. कोणाक मेळ्ळी जाल्यार इमिडिएटली काण वाचा. ना जाकोबाचें पत्र सॉरी जुआंचें न्ही सॉरी जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय. जाकोबाचें पत्र 3रो अध्याय 1 ते 12 ओळ. जेकब पेज नंबर 2174 व्हडल्या बायबलांत. पळया म्हजे कडेन म्हज्या भाव भयणीनो तुमचे मदें चड जाणांनी शिक्षक जावंक फुडें सरानाये. कित्याक आमी शिकयतल्यांनी चड कठीण आनी झडती जातली म्हूण तुमी जाणा जायचंय. सभा संगतींनी आमी सक्कडी सुकून पडटा. जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस सय. पळया जो कोण हेरांचे खबरो करिना हेरांचे वायट उलयना तो आपल्या उलोवण्यांत सुकून पडना तो संपूर्ण मनीस सय. आनी ताचे उपरांत सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो शकता. आपल्या कुडींत चंचल जावन कितेंय उलयत म्हूण तो चिंतिना कितेंय सांगयत म्हूण तो चिंतिना. तो सांगच्या पयलें तो चिंता. आपल्या जाणवायेन तो तुकून घेता मापान करता ताचे उपरांत उलयता. आनी उपरांत पळया कितें म्हणटा म्हणो जो कोण उलोवण्यांत केदींच सुकून पडना तो एक संपूर्ण मनीस सय. सगळी आपली कूड दामून धरूंक तो शकता. गोड्यांनी आमकां जाय तशें चलचे खातीर ताच्या तोंडांतल्यान आमी लागाम घालता. तवळ ताचे सगळे आंग आमी मुठी भितर तर येता. तारवाची गजाली तशीच केदी व्हडली ती जाल्यारी आनी कितले बलिश्ट जड वाऱ्यांनी ताका धांवडोंक व्हेल्यारी एक ल्हानशा सुकाणान कालासिसें कुशे प्रकार जाय थंय ती वर येता. चिबी तशीच जांग ती कुडीचो एक ल्हानसो सांदो पूण व्हडल्या व्हडल्या कारबाराची ती बाडाय उलयता. उज्याचे ल्हानशे कीट केदें व्हड रान लासून बसपिता पळया. चिबी निजागी उजो कोटेपणाची रास आमच्या सबाऱ्यामध्ये वचून आमची सगळी कूड बश्ट करता. ती जीब आमच्या सगळ्या जिविता उजो दिता आनी आपुणूच यमकोणाच्या उज्यान जळटा. हर एका जातीच्या मन जातीक आनी सुकण्यांक जीवदाळींक आनी मासल्यांक सुरू करूंक सादू करूंक मनशाक तांगता आनी नीज जावन मनशान ताका सादू केल्यान. तरी पूण जिबेक कोणाय वरवीं सादू करूंक साथ दिना. एक उतावळ वायट ती मारेकार विकान भरलेली त्या जिबेन सोम्याक आनी बापाक आनी आमी आरसिता आनी तेच जिबेन देवाच्या सारक्याच्या रचलेल्या मनशाक आमी सिरापता. त्याच तोंडांत तावन भायर सरता आशिर्वाद आनी सांगताच सिराप. म्हज्या भाव भयणीनो अशें जावचें सामान्य. जरीच्या एकच तोंडांतल्यान गोड आनी कोड उदक वळटावे. भाव भयणीनो अंजुराच्या रुखार जैतुनाचे फळां जातात वे वा दाखवालीचेर कांय अंजुरां पिकतात वे तशेंच कार उदकाचे जरी तावन गोड उदाकी मेळना. पळया कितले त्यात जिबेन आमी सोमेचें नांव आरसिता. उल्हासिया सोम्या आर्का सोम्या ओगलाप सोम्या म्हणटा त्यात जिबेर नाका जाल्यार वायट उलयता. त्या देखून म्हणटा त्या प्रमाणे आमी जियोवचें न्हय. पापा फ्रांसीस ह्या विशयान जायतें बरें सांगता मोगाच्यान. पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमचे जिबो तुमी तुमच्या कंट्रोलार दवरूंक जाय. ना तर तुमी भयोत्पादक. आमी म्हणटा पाकिस्तानांत जावन भयोत्पादक येतात थंय जावन भयोत्पादक येतात ते भयोत्पादक टेररिस्ट म्हणटा ते येवन बॉम्ब घालतात. पापा फ्रांसीस म्हणटा तांचो बॉम्ब थोड्या जाणांक मात्र लगड काडूंक शकता. तुमच्या जिबेर तुमी घालचो बॉम्ब सगळ्याचें जिवन सत्यानाश करता. म्हजे भावन आनी भयणीनो त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमकां हेरांची खबर उलोवंक वायट उलोवंक प्रचोदन जाताना तुमी देवा कडेन मागा. फर्स्ट सेंटेन्स म्हणटा तो प्रे माग. म्हाका हेरांची खबर उलोवंक दिनाका सोम्या. म्हाका हेरांचे वायट करूंक सोडिनाका सोम्या. म्हाका हेरां विशयान अपराध मांडूंक सोडिनाका सोम्या. आनी अशें आसतना माग
दुसरें तो कितें म्हणटा कोताय तुमकां तुका हेरांची खबर उलय जाय म्हण बगता आसतना तुजी जीब दांताच्या मोद्यागात आड घट्ट साप त्या दळा तुका त्या जिबेक हेरांची खबर उलोवंक प्रचोदन येना पळया कितल्या आपुरबाय तरान तो सांगता त्या देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा एक एग्जाम्पल तो दिता एक पटी पाद्राबाचे घर सेंत आसलें काय हांगाच्या पर्यंत शेजार एक घर आतां तेणें कोणाची घरां आसल्या पाद्राबान तें घर सांग दाखयलें म्हण नाकात तें घर एग्जाम्पल मा तांचें घर दाखोवन हांवें थंय एक घर आसलें गे आनी थंय एकली बायल मनीस आसली तिका केदां खंयचेय पात्रां भिवन दी ताची खबर उलोवचें काम ते बाप थंय बसोन ऑफिसांत काय एक क्रिसमसची सर्टिफिकेट इश्यू केल्यार कोण आयलें कोण गेलें तशें अशें पळोवन सांजेर वचोन सगळ्यांक सांगचें तितलीं जाणां आयिल्लीं काले उलयलीं की कितें केलें की अशें जायतें नाका जाल्यार उलयतालें एक पोटी ती नाताना निसरोन पडली गे बाथरुमांत पांय मोडलो उपरांत आतां कितें करचें गुरकारांनी पुरो धांवले प्रतिनिध्यांनी पुरो धांवलीं सगळीं जमलीं आनी ती म्हणा लागली की म्हाका एक आस्पार्या व्हरून सारकें करा आस्पार्या व्हरताना म्हळें की एक मंथ बेड रेस्टारीत बस जाय एणें वचोंक ना चलोंक ना ती हर एका दिसा मिसा येताली पळया हर एका दिसा मिसा येताली मिस उपरांत येताली पळयले वचा कडी नाका जाल्यो गजाली करताली आनी अशें आसता तिका एक मंथ बेड रेस्ट म्हणटाना मीस ना ती गुरकाराक म्हणा लागली गे पळय गुरकारा तुका कोत्ता हांव हर एका दिसा मिसा येताली आनी आतां म्हाका मीस जायचें म्हाका मिसाक वचोंक थंय जायना पूण पात्रां बगाडेन चिक्कें सांग एक सावंड बॉक्स सकाळीं मीस जाताना म्हज्या घरा कुशीन गुंडोवंक जायत आनी उपरांत मीस जाले उपरांत पात्राबाक सांग एक कुमगार हाडूंक म्हाका हर एक दिसा म्हाका कुमगाराची गरज आसा जायते म्हणा लागलो गे गुरकाराम गेलो पात्रावड्या सांगलें आनी आमची सेल्लीबाई पडल्या सेल्लीबाई पडोवन पांय मोडला एक म्हयनो बेड रेस्ट म्हूण सांगलां आनी तिका कुमगाराची गरज आसा मिसाची गरज आसा आनी तुमी मीस भेटोवच्या पयलें एक तो मुकलो सावंड बॉक्स तिच्या घराच्या कुशीन गुंडोवन दवरियेत की फादर तिणें विनाती केल्या फादर म्हणा लागलो जायत म्हाका कितें एक सावंड बॉक्स गुंडयल्ल्यान कांय आवाज उणो जायना तिका इल्लें मीस आयकोन दी म्हणा लागलो आनी एक फादर मीस जाल्ले उपरांत तुमी इल्लो कुमगार व्हरून तिका दी जय फादर पाद्राबान म्हळें गुरकारामा तुका कळिता न्ही तिची जीब इतली लांब म्हूण हांव मीस भेटयत आसतना कुमगार दिवच्या वेळार तिका सांग तिच्या घरा जावन तिची लंब जीब डायरेक्ट आलतारी काडून दी हांव तिच्या जिबेर कुमगार दवरता जायते जाण आमचे जीब लांब आसात मोगाच्यान उणें करीत जाय हेरांचें बरें उलोवंक लांब आसूं दी हेरांचें वायट उलोवंक मोठवें आसूं दी सगळीं एक घडी भर उबी रावया मोगाच्यान आनी एक आज आमी मागचे इतलेंच सोम्या आमकां एक बरी जीब बरें उलोवंक एक बरें मन बरें काळीज तूं दी म्हणून आमी मागचें आनी तो दिता की ना दिता मागणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले पळया खंय सांगला हे मांजेलान खंय सांगला मागणी पळय बडे आनी उक्तें जातालें माथ्यू 7:7 माथ्यो संजल 7 अध्याय 7वी वळ मागणी पोळे तुका ते मेळटले दारार ताच्या मारल्यार दार उगडटले ताच्या पयलें जेजू आमकां आपयता म्हळ्यार अशें मागीर एक्शन सांगता पयलें तो तुमकां शिकयता जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां आपयता सगळीं येया पळया रेडी वन सिंपल जेजू आमकां आपयता म्हळ्यार अशें आपयता आपलो मोग म्हळ्यार अशें मोग तो दाखयता जेजू आमकां आपयता सगळीं येया जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजू आमकां आपयता सगळीं येया मागणी
थाराताच्या मारल्यार थार घडतले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले थाराताच्या मारल्यार थार घडतले. तुम्ही म्हाका पळोवन दोळे कोंकी नाकात. मागणी पळय तुम्ही सांगचे कोणाक सायडीर आशिल्ल्यांक. म्हाका कोत्ता हांव म्हळ्यार आतां रेतीरेंत आसलो उपरांत मागल्यार मेळटले आनी मेळटा म्हण त्या बरोवशान हांव मागता. सायडीर सांगचे माग आनी बोळे ताच्या दोळ्यांक पोट घाले नाकात. तुका ते मेळटले 4-5 जाणां सांगा तुका ते. म्हाका एकल्याक मार न्ही तुकाय मेळटले ताकाय मेळटले हाका मेळटले ताका मेळटले हर एकल्याक मेळटले. आनी तुमी मारल्यार कोणी दार उक्तें करिना. हे म्हातारे रेडे वेतात बळे कशें मारी जाय गे म्हळ्यार मारल्यार एकच माराक दार उक्तें जाय जाय. दारार 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 ताच्या मारल्यार 4 पडी बळे दारार ताच्या मारल्यार दार उगडतले. रेडी 1 2 स्टार्ट. मागाणी पोळे सांग तुका ते मेळटले थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले. आनी आतां सेम ओदळच्या पर्यंत दिल्लें थोडें डिफरन्स आसतलें. आतां जेजू आमकां आपयता कित्याक जेजू आमकां आपयता नासोंक ताचे सांगता नासूंक ताचे सांगता गावंक ताचे सांगता एक जावं जियोंक. आनी अशें जियेत आसतना संतोश उल्हास उमाळटा त्या खातीर जेजू आमकां आपयता नासोंक. आतां जेजू आमकां नासयता. जेजू आमकां नासयता आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां नासयता सगळीं येया. जेजू आमकां नासयता आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां नासयता सगळीं येया. मागाणी तुका ते थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले वय 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 मागा तुका थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले. आतां जेजू आमकां चलयता इल्लें उजव्याक चलयता इल्लें दाव्याक चलयता. जेजू आमकां आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां सगळीं येया. जेजू आमकां चलयता आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां चलयता सगळीं येया. मागाणी बोळे तुका ते मेळटले थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले वय 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 मागाणी बोळे तुका थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले. जेजू आमगेले उडयता उड म्हणटा कितलें उडोवंक जाता तितलें उडचें. जेजू आमकां उडयता आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां उडयता सगळीं येया. जेजू आमकां उडयता आपलो मोगतो दाखयता. जेजू आमकां उडयता सगळीं येया. मागाणी बोळे तुका ते थार उगडतले वय 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 मा तुका थाराताच्या मारल्यार दार उगडतले. आतां जेजू म्हणटा इल्लें आसा एकामेका पळोवन सकयल पळोवन आसनाकात. सकयल पळोवन आसल्ल्यांक पातयो नजो म्हणटात चड जावन आनी कांता पळोवन उलयल्ल्यांक पातयो नजो म्हणटात. त्या देखून दोळ्यांक दोळे दिवन आसोंक जाय. त्या देखून आतां जेजू म्हणटा इल्लें आसोंक जाय. रेडी 1
two, start. जेजो आमका असयता आपलो मग तो दाखयता जेजो आमका असयता सगळी येता जेजो आमका असयता आपलो मग तो दाखयता जेजो आमका असयता सगळी येया मागाणी बोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारला दार उगडटले वय 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 मागाण तुका दाराताच्या मारला दार उगडटले आता जेजो म्हणटा इल्ले पटलोंदर इल्ले वेंग आणि बरादारांची ये हापडबैतारांची ये भावा बहिणी मदगात आमच्या कुटुंबाने आमच्या सेस समारा आमच्या पिरगेस कुटुंबात जायतो मोग वळो दी म्हणटा त्या देखून जेजो म्हणटा आमकां तो आपयता वेंगो जेजो आमकां वेंगयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां वेंगयता सगळी येया जेजो आमकां वेंगयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां वेंगयता सगळी येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले आता जेजो म्हणटा इल्लें पुरासण जाल्यार बसा पुरासण बसूनच रावं नाका तूं वावरी करूंक आसा इल्लें उठोंक आसा म्हणटा त्या देखून जेजो आमकां आपयता जेजो आमकां बसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता बसयता म्हणटाना बसचें आपलो मोग दाखयता म्हणटाना बसूनच करचें जेजो आमकां उठयता म्हणटाना उठचें रेडी 1 2 स्टार्ट जेजो आमकां बसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता सगळी येया जेजो आमकां बसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता सगळी येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले आदिल्ले फास्ट ओके जेजो आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां आपयता सगळी येया जेजो आमकां चलयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां चलयता सगळी येया जेजो आमकां नाचयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां नाचयता सगळी येया जेजो आमकां उडयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उडयता सगळी येया जेजो आमकां असयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां असयता सगळी येया जेजो आमकां बसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता सगळी येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले दाराताच्या मारल्या दार उगडटले बसया
केलें पळय हांवें म्हळें तुमकां सांगलां आमी सांगिल्ल्या तर म्हळें जेजू आमकां करता कित्याक आमी मोगाची ताच्या मोगाची तो आमकां केदाळ्या ना म्हणना हें म्हजें एक्सपिरियन्स आनी हांव केन्ना मागता त्या वेळा परतली मंगळारा दिसा रोडोन म्हणल्यार बरी म्हणा लिना म्हणली एकली म्हणा लागली फादर म्हज्या भयणीक हार्टान ब्लॉक आसा खंय आमी येनो पळय हॉस्पिटला वेता तेर लागट हांव म्हळें जायत वस कितें करी जाय म्हाका जाय फादर जायत तेजें नांव बेन्नी मागता भिये नाका आनी सनातोनच्या आराधनांत पयलें वचून हांवें म्हळें सनातोनी तुका कळीत आसा बेनी बाय आतां हॉस्पिटला वचून आसा तूं जाणाय तूं अजाप करचो सांत तुज्या जेजू मारी बात तुवें कितलें बरें अजाप केलें तूं सोड सोडिनाय आनी एक फ्रांसिस्कान कापुजीन ह्या जाग तुजे कडेन मागता ह्या भुरग्या पासून विनंती करूं मागता ताच्या हार्टाचे ब्लॉक नातल्या भुरग्याक तें कितें तुका करूंक आसा त्या प्रमाणे तूं कर म्हण हांवें सांगलें 11 वरांक म्हजें मीस मुख जालें 11 मुख जालें 9 मुख जालें आनी हांव म्हज्या कामार गेलो 2 वरां जाताना तेच लिनाबाईचे फोन म्हाका लिनाबाई म्हणा लागली फादर येदळूस आराधन युट्यूबार येवन जालां आनी पयलें तुमी वचून संत आंतोनी कडेन मागिल्लें हांवें आयकलें फादर आयकलें आनी तुमकां सांगता हांवें ताचे सांगता म्हज्या भयणी सांगता येना पळय गेल्ली सगळें सुवी घालून एका दोळ आसल्यार तें एडमीट जायचे ब्लॉक काडचे पडटलो कितलो पर्संटेज आसा म्हण गोत्तो ना टेस्ट केले उपरांत कळीत जातालें म्हण सांगिल्लें फादर आमी वचून टेस्ट केलें आनी म्हणा लागलें ब्लॉक ना फादर बेन्नी म्हज्या टूक घरा आयला प्रेज द लॉर्ड देवाक आर्गां दिया पळया मगच्या न्हू हांगा रेती येवच्या पयलें बेन्नी येवन म्हणा लागलें फादर तुमी मस्त म्हज्या खातीर मागला फादर त्या रेती आतां वेच्या रेती म्हाका इल्लीस हें आयस म्हळ्यार टायर्डनेस जाता म्हाका पुरासाण जाता ते म्हजे पुरासाण गूण जावचे खातीर मागता बेन्नी मागता मगेच्या न्हू कोणी मागोंक विचारतना ना म्हणना मागा तांचे खातीर मागा त्या देखून चड जाणां म्हजे कडेन कोणी मागा म्हणटाच हांव तेंचें नांव विचारता त्या देखून तुमी चिंगचे नाका पात्रां म्हजें नांव कित्याक विचारता तुजें नांव काण त्या रेतेरींत हांव मागता त्या आराधनान मागता कित्याक जेजू कळीत ना म्हणणे तुज्या नांवान मागता आसतना जायते जाणां तें आराधन आयकत आसतना तुका आनी तांची नांवां काडल्या तांकां आनी हेरांक भोव वापरपाय तरान अनॉयंटींग जाता अनॉयंटींग जाली तुमी थोडी अंगत आसात तुमचें नांव काण मागता आसतना जायते मागता आसतना बरें आतां रोसलीन म्हणलें एकलें कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर एक दीस आयलें म्हज्या लागीं आमच्या कोपेलांत येवन व्हडल्यान बोब घाली लागले रडा लागले व्हडल्यान रडले सगळें ते काम करताले आमचे त्या दीस रेतीर मंदिराचें काम चलतालें थोडें क्लिनीक सगळीं धांवन आयलीं कालें जालें काय हाका पात्राबान कालें गेलें या पात्राबाक हाणें कालें गेलें म्हूण धांवन आयलीं म्हणलें भियेवची गरज ना वसा फाटीं म्हळें आनी ती गेली आजच्या दिसा काल्या बोब घालताय ते म्हणा लागले फादर म्हजे ब्रेस्ट कॅन्सर एक ब्रेस्ट कट करचें म्हण सांगलां हांवें हे जे हॉस्पिटलाक जॉयन जायचें म्हण सांगलां म्हाका नाका म्हणा लागलें हांव म्हणलें तुका नाका ना म्हाका नाका फादर म्हाका खंयचेंय करूंक नाका म्हज्या कुडीचो खंयचोय विश्व कट करूंक नाका म्हाका वच माग धिमेर पड माग जेजू कडेन सांग पाद्री बियो कडेन सांग पाद्री बियो व्हरता कॅन्सर पिड्या गुणगाचो सांत ताचे कडेन सांग म्हळ्यार वच गेलें धांवलें तें आमची इमाज आसा थंय पाद्री बियोची इमाज आसा थंय वचून तोरण रोडोन तकली धाडोन सांगलें हाणें म्हजे बावन बेडेन 4 दीस उपरांत ताका हांवें सांगलें वच पेट स्कॅन म्हळ्यार कॅन्सराक येता पेट स्कॅन करता धाकटेर रॉन गट्टीक मेळ्ळें गेलें तें मुल्लार रॉन गट्टी मेळ्ळें पेट स्कॅन केलें रिपोर्ट व्हरून गेल्ल्या दळा धाकटेरान म्हळें ताका थोडी काणां आसात भियोवची गरज ना 2 टॅबलेटां दिलें काणून येवन हांव खंय गेल्लो 2 वरां म्हजो राखता आनी हें म्हणटा हरांक पुरो पात्र डॉक्टरान इंजेक्शन दिलें म्हाका एकल्या कित्याक इंजेक्शन दिवना पळय हांव म्हणलें तुवें मागो न्हय त्या सांता कडेन म्हजें रूम तें कावन्सिलींग रूम सायडीर आसा मागो न्हय तुवें मागलां फादर मागीर कित्याक तुका इंजेक्शनाची गरज ना म्हणा न्हय हें तो बायल मनीस एक दीस रडोन आशिल्लें खंय उपरांत तें म्हणा लागलें म्हजी पिडा गूण जाता की ना जेजू म्हजी पिडा गूण कर आनी तें म्हणटा ताणें रडोन आसतना ताच्या मोबायलार ताणें कितें वयर सकयल करता एक एड्रेस ताका मेळ्ळो एक नाटी वैद्याचो आनी तें गेलें वचून 3 म्हयने जाले मोगाचे न्हू 3 म्हयने जावन ताणें तें वखद केलां परच्या शुक्रारा परच्या न्ही ताच्या आदल्या शुक्रारा तें म्हाका रेतीर मंदिरान मेळ्ळें आनी तें म्हणा लागलें फादर
म्हज्या कुडींत आज इतलो उल्हास भरला, म्हज्या कुडींत आज इतलो हुरूप भरला. त्या जेजून म्हाका कोण केला, म्हज्या त्या नाट्य वैद्यान सेकंड पोटी वयताना म्हणा लागलो आनी तुवें येवची गरज ना, जें कितें वखद आसा तें 3 म्हयन्याक इल्लें कंटिन्यू कर आनी मुखार तुवें येवची गरज ना म्हणा लागलो. जेजून तुमी सांगिल्लें म्हाका वचून माग म्हणून जेजून म्हजें मागणें आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. प्रेज जीजस. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी नितळ निर्मळ आसून खऱ्या काळजान बऱ्या मोनान हेरांचे वायट मागा नाकात. मोगाच्या नकेत नाय, हेरांक बरें जावं दी म्हणून मागा. कित्याक हांवें सांगलें हें आमकां साध्य जाता आनी हें आमी केल्ल्या देखून देव आमची जिणी वर्त्या तरान मांडून हाडटा, तो आमची जिणी मेसवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां ब्रेका उपरांत आराधन आसतलें. हें आराधन आसतना मोगाच्या न्हू खऱ्या मोगान वर्त्या भावार्थान मागा. जेजू म्हाका गुण करतालो आनी जेजू म्हाका गुण करता आसतना ती रक्तस्रावाची स्त्री कितली वर्सां आशिल्ली तिची पिडा? 12. आरी घराक बेत्सदा पळदा बळी कितल्या वर्सां आशिल्ली ताची आरीची पिडा? 38 केंचे वर्सां देवाक जेजूक ती लागू जायना. त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन म्हळें हांव ताच्या दगल्याचो कुडको आपणें जाल्यार हांव बरी जातलें. तिणें म्हणना म्हजें रक्तस्राव बरें जातलें म्हणून हांव बरी जातलें, सगळें म्हजें जिवीत बरें जातलें, सगळें म्हजी कूड बरी जातली, सगळें म्हजी जिणी बरी जातली. पळया त्या देखून आज म्हज्या गांठीची दूख आसा, जेजू म्हज्या गांठीची दूख म्हणून त्या गांठी वयल्यान कॉन्सन्ट्रेशन करचें नाका. म्हजी मायग्रेन आसा ती वेतागी नांगी. त्या देखून आमकां जायत्या जाणांक आज बरें जायना. हांवें पळयलें पयलें आमी 2 हप्ते पडटा गेले त्या वेळार थोडे जाण येवन म्हणटाले फादर म्हजी पिडा कोण जाली, म्हजी विजा आयली, म्हाका कामाक इंटरव्यू आपयला. हांव ताटक्क जावन पळयतालो हें साध्य की 2 हप्ते उपरांत लिटरली हांवें स्टडी करून पळयलें जालां की हें. थंय गेल्लो उपरांत सयत थोडो म्हणा लागलो हांवें सोरो सोडला. एकलो मनीस म्हणा लागलो फादर एक पटी हांव पडटा रे तरी गेलो, सोरो सोडला. 23 मागीर हे दिसा म्हळ्यार माय हर एक आवडी तूं म्हाका सांगताय. हांव केदार तिका मेळोंक गेल्यार एक 2 हप्ते आवडी मेळोंक गेल्यार एक दिसारचे तेणें 2 कवळे कसरे हाड म्हाका येताना म्हणचे विळ्ळे जाले. हांव म्हळें जायत माय. मागीर हांव म्हळें काल्याक एक पटी कसरे हाडचे एक 2 मूळ हांव लायता इल्लें उदक घालतो म्हळ्यार हांवें मुळां लायली, उदक घालें तिणें. आतां बरी कसर जाल्या. केन्ना मुळां लायली त्या दीस तिणें पान पडकावची सोडून सोडल्या. हांवें म्हळें माय तुका दान दुकाना तें ना रे पुता आतां कांय जायना, ते कसरेक पळयल्यार पुरो गे. म्हाका हांवें म्हळें माय 56 इयर्स तूं पान पडकावन अशें कशी सोडली तुवें? हांवें चिंतलें म्हाका नाका ती म्हणून हांवें सोडलें आनी म्हाका आतां कांयच ती कांयचें म्हणून बघना. एक पडी ती कांय ना, एक कसर सयत ती आज कांय ना, तें तंबाखूय ती कांय ना. कित्याक म्हळ्यार तिच्या मतीन बगलें हांवें सोडी जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते जाण आमी चिंता आमकां सोडूंक जायना, आमकां वायट सवय सोडूंक जायना, एडिक्शन सोडूंक जायना. नाका जाल्यार थोडे पटी आमी पळयता हॉस्टेल पळयता तें सोडूंक जायना. वायट आमी उलोवचें, आमच्या जिबेन कितले कितले वायट शब्द उलयता. मोगाच्यान आमी मेळिल्ल्या गाळी घालता, मेळिल्ले मोगाच्यान ती जीब देवान दिल्या. कितले जाणां मन्यांक जीब दिवना, ते कश्ट जाता ताका उलोवंक तांचे कडेन जीब ना. तुका आनी म्हाका इतली बरी जीब दिल्या मोगाच्यान, इतलें बरें उतर उलोवंक आमकां ताणें अवकाश कर दिला. त्या देखून ही जीब बेश्टेंत पोल करिनाकात, ही जीब मेळी करिनाकात, ही जीब वायटाक व्हरिनाका. खंयच्या नाका जाल्यार उतरांक पटी सांगोंक, नाका जाल्यार पटसाक सांगोंक उपयोग करिनाका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, मोगाच्या भुरग्यांनो, बऱ्या तरान सांबाळूंक जाय. हर एकल्यान आमी सत उलयलें जाल्यार सत तुका तुजें जिवीत कितें करतलें? सत तुजें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक तुका शिकयतलें. पवित्र आत्मो सत तुमकां उगडापे करतालो
आणि त्या प्रमाणे आम्ही पटी मारूंक नाही मग खंयच्याय कारणा खातीर पटी मारी नाकात तुमकां ल्हान एक एग्जाम्पल दिवन हांव आखेर करता 2002 म्हजी वोट जाल्ली म्हाका पयलें बेळगामच्या चिक्कोडींत अपॉयंटमेंट इस्कॉल स्टार्ट करूंक दिल्लें ताचे उपरांत 15 वर्सां ICS इस्कॉलां स्टार्ट केली आनी तातूंत प्रिंसिपल जावन आसलो आनी ह्या वेळार पयले 2002 जूनांत हांव चिक्कोडी गेल्लो चिक्कोडीचा बेळगाम डायसीस हर एका म्हयन्याक आमकां रिकलेक्शनाक वचोंक आसतालें म्हळ्यार एका दिसाच्या मागण्याक वचोंक आसतालें आनी आमी वेताले आनी थंय जायते DSAचे याजाक आसताले DSA याजाक आसतना एक फुटी कितें जालें पळय एकलो याजाक म्हाका म्हणा लागलो फादर फेलिक्स म्हणलो अळे तूं नो पात्राप मो वय म्हळ्यार तर ह्या एका पात्राबाक पळय हो पात्राप कोणाची खबर उलयना आनी कोणी हेरांची खबर उलयता जाल्यार तो थंय रावना हांवें तें सिरियसली घेतलें हांवें म्हळें कोणाची खबर उलयनासतना हो रावता म्हणटा तें साध्य आसा गी पळय हर एका म्हयन्यान 5 वर्सां हांव आसलो हर एका म्हयन्यांत वता आसतना हांव वळटार ताका फॉलो करतालो अर्द दीस आमी सांगत आसतले पुरा जाणी आनी तो खंय पुरो येता ताच्या फाटल्यान वचून पळयतालो हो कोणाची खबर उलयता की आनी कितें करता 5 वर्सां मोगाच्यान हांवें ताका फॉलो केल्लें आसा ताका हांवें सांगलें तुका उलयनासतना रावूंक जाता गी म्हूण हांव सांगून दिता तुमकां 5 वर्सां ताका पळयलें एकच एका पात्राबाची जावन एकच एका कोणाची जावन तो खबर उलयतलो आनी कोणी आमकां ब्रेक आसतना थंय रावोन खबर उलयलें जाल्यार तो वचून पयस एका रुखा म्हळ्यार रावतालो असो एकलोच रावतालो आनी उपरांत आमकां सेशन स्टार्ट जाता आराधन स्टार्ट जातालें भितर येतालो आनी हाचे उपरांत मागतालो जेवण जालें उपरांत ताचेर वतालो 5 वर्सां उपरांत म्हाका ट्रान्सफर जालें आनी 11चे म्हजे मागण्याचे दीस थंय वचोंक आसलो आनी हांव गेलो आनी मागणें जालें जाल्यार ब्रेक टायमार ताचे लागीं हांव वचून उबें रावलो आनी हांवें ताका सांगलें थँक्यू फादर देव बरें करूं फादर तुमी एक भोव वापरपाचें निदर्शन म्हाका दिलां कळ्ळें म्हणा लागलो तो हांव म्हळें 5 वर्सां राव तुमच्या फाटल्यानच पडला तुमच्या फाटल्यानच रावन आसा तुमकां कळीत ना हांवें एक फावटी पळयत आसतना तुमी कोणाची खबर उलयतात की ह्या कोणाचें नाका जालें अपराध म्हणटात की ह्या कोणें उलयतना ताका वय या न्हय या तशें अशें म्हूण सांगतात की म्हणून हांव 5 वर्सां हांव तुमकां पळयता फादर पूण हांवें 5 वर्सांनी एक फावटी सयत तुमी घरांची खबर उलोवचें जावन दी हेरांनी हेरांची खबर उलयतना थंय रावन आयकोवचें जावन दी तुमी करूना तेदळ तो म्हाका म्हणा लागलो फादरची हेरांचे खबर उलोवन म्हाका कितें मेळटा ताची जडते करूंक हांव कोण पळया जेजू कितें म्हणटा माथ्याच्या वांजेलांत जडती करिनाका कित्याक तुजी जडती जावची ना मोतीन घेया मोगाचें बरें कर घेया कित्याक म्हळ्यार हेरांनी कितें केल्लें वायट म्हणून तुज्या दोळ्यांक दिसोंक पुरो पूण देवाच्या दृश्टेन तें वायट ना जावंक पुरो तुज्या मनशाच्या दोळ्यांक तें वायट दिसता वायट दिसलें जाल्यार माग एक दोळो वायट आसल्यार बरें जावन म्हण माग तें वायट म्हणून बोट जोखी नाका कित्याक तुवें एक बोट तांकां जोगतना 4 बोटां तुका दाखयतात तूं कितलो व्हडलो अपराधी म्हणून तुका दाखयतात मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या देखून जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना आनी हेचा पात्र म्हणा लागलो हांवें कित्याक जडती करी जाय हांव कोण हू एम आय यारू नानु ಅವರ ಮೇಲೆ अपराध ಹೊರಿಸಲು ಯಾರು ನಾನು आणि तो पात्रा म्हणा लागलो म्हजें जीवन बऱ्या तरान देवान सांबाळ्ळां हांव देवाक आर्गां दिता हेरांचें बरेंपणां वाखाणटा माथेवचो वांजेल 5 अध्याय 37 वोल्ड 21 वोल्ड माथेवचो वांजेल 5 अध्याय 37 वोल्ड कितें सांगता म्हणलें आयकया तुमची जबाब वय या नहीं ನಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ वय या नहीं ताच्यागी चड कितें येता जाल्यार तें जेवसराचें जावन आसा त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमकां पातकान पडोवंक बारीस प्रचोदन करता सैतान समजून घेया हेरांची खबर उलोवंक तुमकां प्रचोदन करतना जेवसार समजून घेया आज आमकां जायत्या जाणांक जेवसारची वळख ना त्या देखून आमी कितें करता आमकां जाय जाल्यार बरें आमी करता जेवसार नाटता म्हणून आमी ताच्या नाटणेक वळख जावचें न्हय जेवसाराक आमी काण आमच्या पांया पोंदा घालून मस्तून काण उडत जाय मोगाचें न्हू देवाच्या वर्त्या मोगान बरया जेवसार नाटता म्हणून ताच्या नाटणेक वळख जायनाका ते
तुमकां भोव अपुरबाय तरान गालात घरां बरयल्लें पत्र घरांत वचून वाचा 500 अध्याय गालात घरां बरयल्लें पत्र 500 अध्याय 16 तावन 22 वळी म्हणसर 16 तावन 22 वळी म्हणसर कितें दाखोवन दिलां गे म्हळ्यार रक्तमासाच्या वंदवणेची कृत्यां सगळीं मेळ्ळी वायट सगळीं वासात वासा वचून पवित्र आत्म्याची फळां 2 लिस्टी करा एक लिस्ट ह्या सायडीर रक्तमासाच्या वंदवण्याची कृत्या ह्या सायडीर पवित्र आत्म्याची फळां ह्या खरेंच मात आमी आमची जिणी भोव वापरपाची गरजे तर थोडी आमी जेवण सोडटा थोडी आमी मांस सोडटा थोडी आमी मासली सोडटा थोडी आमी सोरो सोडटा थोडे व्हडले व्हडले केस सोडटात थोडे काट सोडटात आनी कितें कितें तें तुजें वैयक्तीक पूण तुजी जिणी काळीज नितळ करी जाय तर रक्तमासाची कृत्यां बरय पवित्र आत्म्याची फळां बरय कितली रक्तमासाची कृत्यां हांवें उणी केल्यांत ताका इंटू मार्क घाल इंटू गुणिसू मार्क घाल पवित्र आत्म्याची फळां कितली म्हजे थंय वाडल्यांत ताका रायट चिन्ह घाल आनी पवित्र करेज्म आखेर जाता आसतना पळय कितल्या मापान तुवें तुजी जिणी सोबेल्याय गी ह्या वायट कर घेतल्याय गोडसाणीची केल्याय गी ह्या गोडसाणीची केल्याय तेत जिबेंत गोड आनी कोडू येवंक जायना तेत जिबेंत सम्याक हांव सेवता आनी तेंच नाका जाल्यार वायट गाळी दिवंक जायना पोटी मारूंक जायना पोटसाक सांगूंक जायना हेरां विरोध कितें अपराध वायट उलोवंक जायना बरें उलया बरें करया आनी देवाचें उतर वासा मोगाचें न्हू जायते तुमच्या काळजांत चिरवण करा काळजांत जागोवन दवरा त्या देखून सोमी म्हणटा जें कितें तुज्या काळजा भितर वता तूं कितें खाताय तुज्या कुडी भितर वता तें तुका वायट करूंक शकना जें कितें तुज्या काळजांतल्यान भायर येता तें तुका वायट करूंक शकता आनी त्या देखून भितर तूं कितें धाडटाय तुजें देवाचें उतर धाडलें तर देवाचें उतर आसतलें वायट तुवें कोठे येवचें धरलें तर कोठे येवचें आसतलो भायर येवचें तेंच तुजे भितर कितें जागोवन दवरलाय पुंजोवन दवरलाय ट्रेजर केलाय तेंच येतालें त्या देखून बरें उसारा एकलें आसा म्हाका कितें करूंक जाता म्हण भियेनाकात हांव एकलो आसा हांव कितें जाता म्हण भियेना मागे तुजे सांगत आसा तुजे सांगत आसा जेजू तुजे सांगत आसा मोरी तुजे सांगत आसा पवित्र आत्मा तुजे सांगत आसा ते संत भक्त माग तांची मजत हांव केदार हिलिंग वता आसतना सगळ्या म्हज्या कापूजीन फ्रादी मरण पावल्ल्यांची सगळ्यांची ससाय मागता सगळ्या सांत भक्तांची ससाय मागता कित्याक म्हजें थंय कांयच करूंक जायना ताणी विनवणी करना जेजू मारी पात जायतें बरें पण तुमकां जावच्याक आमी मागचें जावन आसा तुजें आसा राखण पडवे देवदूत महादेवदूत जावन आसा आर्केंजल रफायल गॅब्रियल मिकायल ते कितें जाण आसात मायकल आनी तांकां आपय आनी ते तुका आदार दितले एकलो एकलें म्हूण भियेनाका ते एकल्यान मागोन एकल्यान आपल्या कुटुंब सलवार करूंक जाता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुज्या कुटुंबाक सलव जावं जाय माग आनी आयच्या दिसा प्रत्येक तरान आराधनाक वेच्या पयलें ब्रेक आसतलें ब्रेक उपरांत आमी आराधना घेवची आनी आराधना घेता आसतना व्हडा मोगान व्हडा पावडतान मागा आनी संपूर्ण तरान तुमी आशिल्लें देव तुमकां दितालो ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ 15 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಲಿಪೂಜೆ 11:45ಕ್ಕೆ ಇರಲಿದೆ ಆಗ ದೇವಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ತುತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿರುವರು ದೇವಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಸನ್ನ ಪೀಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಜೂಲಿಯಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹ್ಯೂಬರ್ಟ್ ಲಸ್ರಾದೋ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ರಾನಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಪೌಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟನಿ ಮೇರಿ ಇವರು ದೇವಸ್ತುತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸಿಲಿ ದೇವಸ್ತುತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು